आमच्या 31 नंबर बुथाचेर कुंकळ्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या 31 नंबर बुथाचेर सकाळी जेन्ना मॉक पोल जालो तेन्ना प्रत्येक कॅन्डिडेटाक 9 वोट घातले आनी कावंट केले तेन्ना BJPक 17 मेळटा, काँग्रेसीक 9 मेळटा आनी आपाक 8 मेळटा आनी इंडिपेंडंट बाबडो एकाचेर येता. हाजेर दीस शोज दॅट दीस इलेक्शन इज सिवियरली कॉम्प्रोमायज. डावट निर्माण जाता. इवन एक जर मशीन अशें जावपाक लागलें then the security of these machines is really questionable. आणि इलेक्शन कमिशन कितेंय सांगू मागीर मशीन रिप्लेस करतले, हें करतले, तें करतले. दीस लुक्स व्हेरी व्हेरी कॉम्प्रोमायज आनी दीस इज डेंजरस फॉर द कंट्री. म्हणून आम आदमी पार्टीन सतत डिमांड केल्लो की हे बॅलेट पेपराचेर वचपाचें. बूथ नंबर 31 40 EVM घान 17 वोटींग जालें वन सायडीड आनी तें प्रूफ केलें आनी आतां कलेक्टर बी येवन सकाळीं तें मशीन आमी चेंज केलें. सो म्हगे रिक्वेस्ट आसा इलेक्शन कमिशना कडेन हें बॅलेट आमगे पयलींचें बॅलेट पेपर यूज करपा म्हूण वोटींग. नेम और तो सिंबॉल आसता पळय तो और तेजो फोटो आसता पळय तो कॅन्डिडेटाचो नांव ते सारकें मातशें दिसना. आयज तो EVM मशीन नीड्स टू बी रिप्लेस्ड फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन. दीस इज द नीड ऑफ द आवर. सो चीफ इलेक्शन कमिशनर New Delhi and Chief Electoral Officer Goa has to look into this matter and look at the EVMs himself. एशको 7-8 बुथांचेर तो किरबाट फोन येवपा लागले मशीन चलनाय म्हणून. मशीन चलनाय जालें वोट करूंक गेल्यार जायना. तेन्ना बूथ नंबर 6 सकाळ म्हण पयलें बूथ मारपा आमगे 5 गेले 2 जाण. फर्स्ट बूथ वोट तेणी केलो, सेकंड वोट आमगे 5 गेलो. ते चोवपा गेल्यार थिंगा 57 नंबर येयलो. हें कितें कोण जालें तें इन्क्वायरी कोन्न सगळीं चॅक केल्ली न्हू. चॅक केलें आसा तें बरें आसा जाय आसली. म्हगेलें नांव प्रकाश काणकोणकर आनी म्हागेलें किडनी ट्रान्सप्लांट केल्लें आसा. हांव 1 आवर जालो थंय भितर आसा. अजून पर्यंत तें चालू जावना. थंय वॉर्ड नंबर 16 आसा थंय अजून चालू जावना. तें मशीन कितें तरी प्रॉब्लम जाला म्हणटा तें. मशीन हांव 7 आयलो थंय भितर अजून मेरेन कांय जावना. थंय मातशें लक्ष घालचें पळोवचें तरी कितें तरी दुसरें कितें तरी हाडून मशीन दवरचें थंय. हांगा आमचो फोटो दिला, हेचेर नांव दिला, सगळें दिला, पार्ट नंबर दिला, सिरियल नंबर दिला, पूण हेचेर खंयच गव्हर्मेंटान नोट केल्लें ना की हेच्या बरोबर इलेक्शन कार्ड और अदर आयडेंटिटी इज कंपल्सरी. Because election commission has issued this leaflet whereby my name, everything is there, but still the presiding officer insists on the ID card. So why they should waste time by issuing this leaflet? We take 2 hourly reports from our presiding officers, and so far we have received report of 5 CU, that is control unit, 5 ballot unit and 11 VVPATs. So in total we have replaced 11 EV. As it is always replaced, the entire set is replaced.